22 तारीख आणि आम्ही सेव्ह वर्ल्ड गोवा ॲक्शन कमिटी आयज आम्ही TCP ऑफिसान येयल्ले चीफ टाउन प्लॅनरा लागीं ताका आयज आमी लेटर दिला जे माउंट आवर लेडी ऑफ माउंट हिल थिंगा पळय हेरिटेज झोन आसा तितून फार्म हावजां जी पळय तेणी पास केल्या ती आमी ओपोज केला आणि 19 तारखेर जेन्ना थोडो लोक थिंगा पळोवपाक येयला आमचे गोंयकार ती फार्म हावजां खूंय येता हेरिटेज झोनान येता ती तेन्ना आमच्या गोंयच्या TCP मिनिस्टर आणि एक आमचेर आरोप घायला की थिंगा कसलीच परमिशनां दिवंक ना म्हणून आणि जे कोणे हे केला तेंचेर आपूण FIR घालतो म्हणून जाल्यार आयज तांकां आमी तिनूय फार्म हावजांच्यो कॉपीज एटॅच केल्या आनी भितून दिल्या. आतां आमी TCP मिनिस्टर लागीं मागता आतां आमी फॅक्ट प्रोड्यूस केल्या आमचे कडेन जे आसलेले ते तेन्ना आमचेर FIR घालचे सुवातेर जे TCP ऑफिसरांनी रस्तो नासतना फ्रॉडंटली ही फार्म हावजां पास केल्या हेरिटेज झोनान तेंचेर पयलो FIR करपाचो कित्याक आमी RTI अंडर सगळे डॉक्युमेंट आयज TCP ऑफिसान दिल्या. तशेंच TCP मिनिस्टराच्या सेक्रेटरियेट ऑफिसानूय बी दिल्या, कलेक्टराक दिल्या, गोवा आर्कोलॉजीक दिल्या आणि सगळ्या डिपार्टमेंटांक सांगलां की वचात आणि इन्स्पेक्शन करा आणि जे पळय टेक्निकल क्लियरन्स वो दुसरी ऑर्डर आहा त्यो सगळ्यो कॅन्सील करा कित्याक आनी थिंगासर गेलो जाल्यार लोकांक आमी पळोवपाक आपयले तेन्ना थिंगा तें फॉरेस्ट जावन आसा आनी ह्या तिनूय फार्म हावजां सारकी एक्झॅक्टली हॉटेला भाशेन तेंचो डिझायन आसा. सुमार एक फार्म हावजाक 12 रूम आहा, ताका फ्रूट स्टोर, मॅन्युअर स्टोर, फर्टिलायझर, मागीर एक वॉटर टँक अशें जायते आहा आनी सगळ्याक एटॅच टॉयलेटी आहा. जरी तर फार्म हावजाक टॉयलेट रुमाक टॉयलेटी कित्याक ही जावन आसा हॉटेलान फार्म हावजाच्या नांवान हेरिटेज झोनान पास केल्या आनी थिंगा कसलोय एकूय फ्रूट बियरींग ट्री ना, कसली फळां जावपाची एक पपाया झाड पर्यंत ना. जाल्यार हे फार्म हावज कित्याक फॉरेस्टांतल्या एनिमलांक रावपाक म्हणटच आमी मागता TCP मिनिस्टरान जे कोण ऑफिसर आहा तेंचेर बेगीन कारवाय करची. आमी तिनूय टेक्निकल ऑर्डरी आमी दिल्या आनी त्यो विथड्रॉ करता. पयलोसो इश्यू जाल्लो इन 2024 TCP ऑफिसर टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर दिल्लो फॉर 3 फार्म हाउसेस and it was issued and it was signed by the K. Ashok Kumar, who is a deputy town planner. ती ऑर्डर्स घेवन हेल्थाची NOC घेतल्या ती हेल्थाची NOC घेवन issued by the Kollim PHC. Then they applied for the construction license to the village panchayat of Old Goa. Now the village panchayat of Old Goa, they have said that they have not issued any construction license. Fair enough. But at the same time, they have not said that they have rejected the proposal which was put for them. आता TCP चे technical clearance order is valid for 3 years. Now what happens in a case when the village panchayat doesn't issue a license or keeps it in abeyance or keeps silence about it? The aggrieved party can go to the director of panchayat, can go to the high authorities, okay? And तेन्ना ते कितें इन 24 hours थिंगा मातशें तेणी काम चालू केलं पळय तेन्ना ते JCB ते स्टॉप केल्ले तेंचे. पूण
TCP technical clearance order हा पळय ती रिवोक करूंक ना. इट इज स्टील वॅलिड. हो आतां मुद्दो कित्याक येयलो? रिसेंटली वी केम टू नो दॅट द कंपाऊंड वॉल आहा पळय ते which belongs to the chapel and that is the entire thing is a heritage zone. तें कोणें मोडलां म्हणून. It was brought to the notice of the church authorities or everyone. आनी ते पळोवंक गेले आनी मागीर थिंगासर तेणी कितें केलें हेची बॅम्बूजाची गेट केले. आमचे कडेन फोटो आहा भितर फोटो आहा आमचे कडेन तो फोटो आहा. सो इफ दॅट इश्यू वॉज रिसॉल्व इन 2024 लास्ट वीक कित्याक तें कोणें मोडून ती गेट घातली थिंगासर. तितून भितर आतां व्हडली टँक घातल्या. म्हाका दिसता दॅट टँक मस्ट बी एटलिस्ट 6-7 feet. 10 feet टँक. ती टँक खुंयच्यान हाडली? बिकॉज दॅट रोड दॅट इज नो रोड एज पर द रिजनल प्लॅन. दॅट रोड वीच इज देर दॅट रोड बिलोंग्स टू द चर्च and it comes under to the chapel, sorry, and it comes under the heritage zone. So तेणी ट्रक दुरीक मोडून तो ट्रक भितर वचून ते टँक घातला. Because of that we brought this issue up. This issue has nothing to do with 2024, but the technical clearance order is still valid. Tomorrow also they can go to the higher authority and get the construction license, and the TCP doesn't give the construction license. The construction license is given by the local authority. Now in this case it will be the village panchayat or to the subsequent higher authorities if they go in appeal. Okay. Now why this is happening in Old Goa? Old Goa was declared in 1986 by UNESCO as a World Heritage Site, and it is not only the churches of Bon Jesus and Saint Cathedral. There are 7 more structures: Saint Cathedral's Church, then Church and Convent of Saint Francis de Assisi, then Chapel of Saint Catherine, the Church of Our Lady of Rosary, then Saint Augustine, ruins of Saint Augustine. And in surrounding, there are a lot of plots or there are proposed developments करूंक सोदतात. झोन चेंज करूंक सोदता. आनी एज पर द युनेस्को गायडलायन्स 3 कंडिशनां थिंगासर तेणी आमी फुलफील करूंक जाय. द कंडिशन्स आर कल्चरल आयडेंटिटी ऑफ दॅट प्लेस हॅज टू बी मेंटेन. देन हिस्टॉरीक लँडस्केप वॉट प्रिवेल्ड इन 1986 दॅट हॅज टू बी मेंटेन एंड द विज्युअल सेटिंग. आतां तिनांतले तर एक खंयचे तर पॅरामिटर्स is violated, then the UNESCO can withdraw the World Heritage Site status which is given to Old Goa. आनी खूब जाणांक हें केल्लें जाय. कित्याक जाय तांकां? बिकॉज थिंगासर सगळ्यांची रियल इस्टेटीचे दोळे आसा. Not only in Old Goa but in the surrounding areas, the surrounding islands also. Okay, adjacent to Old Goa like the Diwar, Sanseva, Mashik, all these places. So once this heritage status is removed, the entire area will come under the state government. And मैं तंग जाए पे तक तो लेते. So we are opposing that also. And as far as now these 3 farmhouses are concerned, that undivided property which belonged to one Mr. Dume, the railways had acquired of that. Okay. Now since this property is adjacent to the railways, there should be a NOC from the railways. Check Korumla. Plus the archaeology from the Department of Archaeology, kinds NOC na. So without taking into consideration all these factors, discipline, technical clearance order ko hai dile. Another important thing is this property is on a hillside which has a huge steep slope. The chapel is right at the top and there is a huge slope. So can you construct a farmhouse on a slope?
All these factors are not taken into consideration by the TCP when they had issued the technical clearance order. So as such, we the Save Old Goa Action Committee request and demand the TCP to revoke the technical clearance order which is issued to these 3 farmhouses with immediate effect. ओल्ड गोवाचो इन डिटेल आमच्या मेंबरान एक्सप्लेन केलो आहा ते भाशेन हांव फकत तितले म्हणून दिता टेक्निकली ए टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान हे पळय टेक्निकल क्लियरन्स इश्यू केले ते टोटली फ्रॉडुलंट. पयले सुवातेर हे प्रॉपर्टी एक्सेस ना. 10 मीटर रोड प्लॅनाचेर 10 मीटर रोड एक्सेस म्हणून दाखयला तो 10 मीटर रोड ना थिंगा. दुसरें म्हणल्यार ते भाशेन परमिशन घेयलें नाय पूण ते वॉल मोडा. दुसरें स्लोप आसा थिंगा परमिशन प्रॉपर टेक्निकली क्लियरन्स दिवपा जायना. ही सगळी टेक्निकली तेणें पळय डिटेलान सांगिल्लें तुमकां. एका लागून हे परमिशन दिले ते टोटली TCPन आतां रिवोक करूंक जाय. हे डिमांड आमकां रिवोक करूंक जाय. आनी आमगे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टरान पळय डिनाय केला की परमिशन दिलें ना म्हूण तेणें हें सारकें पळोवन घेवचें आनी कोणें ताका तर खबर ना जाल्यार कोण ऑफिसर ते सायन करून दिले तेजेर FIR करपाचें. इतलो आमचो डिमांड.